7-8 महिने आसा इलेक्शन. पूण तुका इंट्रस्ट आहा बसपाक? खूब जाणां इंटरेस्टेड आसा. खूब ना, सगळे तुका आहा? मतदारसंघात. म्हाका इंटरेस्ट आसात न्ही. सो हे फावट तूं मागतलो हा? तिकेट मागतलो? मागपाचे प्रश्न ना. पार्टी कोणा जो कॅन्डिडेट दिता पळय ताचे बरोबर आमी आसतले. असो इंटरेस्ट एक- सगळ्यांक आसा. म्हाका इंटरेस्ट आसा. बरें, सावड्डे म्हाकाय दिसता पार्टीन म्हाका दिवची म्हणून. सावड्डे मतदारसंघ पळयत जाल्यार ह्या दिसांनी एक स्टेटमेंट येता, आतां माघार घेणार नाही. सो हेजेर तुजें कितें आसा? माघार घेणार नाही म्हणजे कितें? फाटीं आनीक घेवचो ना. कोण घेतले? कोण फाटी घेवपाचे ना. मुखार सरता ते कोण फाटी घेतात. तिकेट कोण एकूण मुखार न्हू. सरता ते? तिकेट तिकेट एकूण न्हू. हा? तिकेट एकूच घेऊ. एकट्याकूच तिकेट मेळटली पूण एफर्ट जे आसा पळय ते कोण एफर्ट घेता पळय ते कोण फाटी सरपाचे ना. पूण तुमचो आमदार आसा न्हू थिंगा, तोय बीजेपीचाच आसा. आमदार फाटीं आसलेला कितें आमदाराकूच तिकेट मेळपा जाय म्हणून कितें शारूख खंय बरोवन दवरलेलें आसा परत कंटिन्यू जावपा जाय म्हणून ना न्ही. कोण बरें काम करता ताका पार्टी दितली तिकेट. आमदार बरें काम करना. हांव बरें काम करना अशें म्हणना पूण आमदाराक दिवपा जायच अशें म्हणून खंय बरयल्लें ना. हय. सो कोण जर बरें काम करता जाल्यार पार्टी तेजेर विचार करतली. सो तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4-5 जाण दावेदार आहात. 10 जाण दावेदार आसात. सो तूंय म्हणूंक सोदता कितें आतां माघार घेणार नाही म्हणून? हांव माघार घेणार नाही अशें म्हणना. आमी पार्टीचे कार्यकर्ते. पार्टीन जो कोण कॅन्डिडेट दिता ताचे फाटल्यान आमी रावता. ओके.